विसा उपरांत तुमकां येवकार। गोंयच्या सायन्स अँड रिलिजन संगम ह्या संस्थेन तांच्या पुणे फाट्याच्या जोडपालवान विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी समाजीक विशयांचेर एक परिसंवाद आयोजीत केल्लो। 15 तारखेर रवींद्र भवनांत हो परिसंवाद जालो। विज्ञान आनी तंत्रज्ञानात जाल्ली हालीं तेंपावेली उदरगत आनी नव्या जगतांतली सामाजीक आव्हानां ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद जालो। डॉक्टर जॉब कोजामथाडम, डॉक्टर कुरुविल्ली पंडिकट्टू, डॉक्टर आगुस्तीन पांपलानी आनी डॉक्टर विक्टर फेर्रांवान ह्या परिसंवादाक मार्गदर्शन केलें। डॉक्टर विक्टर फेर्रांव ह्या परिसंवादा विशीं उलयलो। All these bring about challenges which are perhaps opportunities at the same time, maybe raising questions to the way we can live as humans in our society today. And therefore we aim to bring this discourse into the public space so that we can engage science, we can understand the developments in science, and we can also critique science. We can transform science and transform ourselves and our society. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। दिल्लीच्या एम्साचे दादले आनी हरियाणाच्या बायलां पंगडान मोर्जी जाल्ल्या अखिल गोंय शूटिंग बॉल सर्तींत वस्तादपण जोडलें। गोंय शूटिंग बॉल संघटनेन भारतीय शूटिंग बॉल महासंघाच्या जोडपालवान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली। दिल्लीच्या एम्सान उत्तर प्रदेशाच्या दादल्यांच्या पंगडाक जाल्यार हरियाणान गोंयच्या बायलांच्या पंगडाक फायनलीत मारले। पळयात सर्तीच्या फायनलीची कांय खिणचित्रां। Mr. Jagdish and his team playing nice. Let's see one try from the player. Dinesh, good effort from Dinesh for his side. Jagdish shoot the ball. Good response finally to good shot from Sean this time. Sean has a good bloodhound dog shooting ball. This time Rosa playing the net. Ankita. Good rally going on. In this mega final, our guest, shooting ball. We are in this mega final in court number 1. So thanks to them to hosting this final and cheering the girls in this mega final. जैतिवंत पंगडांक शूटिंग बॉल संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी आनी हेर मानेस्तांनी इनामां भेटयली। बायला विभागांत गोंयच्या लुइजा फेर्नांडीसाक सगळ्यांत बरे खेळगड्याचे इनाम भेटयले। असोसिएशनाचे जे मेंबर्स आहात ज्यांच्यानी आमकां हेल्प केलो, इतलो सपोर्ट केलो, तांकां पयलें हांव थँक्स करता। आनी म्हज्या टिमीचो इतलो म्हाका सपोर्ट दिलो आनी तेचे एज अ रिजल्ट आमी फायनलीक पावले हे टायम। तेजो आमी लास्ट 7-8 इयर्स वाट पळयताली की फायनल आमी जिखपाची। ह्या फावटी पॉसिबल जावना पूण एटलीस्ट आमी पावली फायनलीक घेवपाक। आनी नेक्स्ट टुर्नामेंटाक आमी श्योर फर्स्ट प्लेस हाडपाची आमी आमचे लेवल बेस्ट ट्राय करतली म्हणून सगळ्यांक आश्वासन दिता। पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर। आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।